नमस्कार, पळोवया प्रायम खबरो। मायनिंग लीज लाचखोरीचे केशीत आरोपी प्रताप सिंग राणे आणि विश्वजीत राणे बापूय पुताक कोर्टान दिली थाकाय। सुनावणी 21 जुलयाक एसआयटीक जाप दिवंक मुजत। राण्याचेर आरोप करपी भालचंद्राचे आनीक एक कर्म सुप्रीम कोर्टात ताणेच फाटी घेतिल्ली याचिका अर्ज करूंक सांगला असताना पर्या सॅम्पलाच्या नावान काढले हजारांनी टन मीन। रेल्वेक पॅसेंजरा फाटल्यान किलोमिटराक 23 पैसे लुकसाण। 30 वर्षात फक्त 45% प्रकल्प चालीक। रेल्वे अर्थसंकल्पात एफडीआयचो प्रस्ताव। गोवा मुंबई फास्ट ट्रेन। गोयच्या दर्या देगांचेर प्रदूषणाची कारणां सोदून उपाय काडूंक केंद्रीय पर्यावरण मंत्रालयान नेमल्या उंचेली समिती। टार बॉल्सांचे प्रदूषणाचोय घेतले सोद। सरकाराची राज्यसभेत जाप। सरकाराची येवजण मानिना म्हणून बँकांची रिणां आडयल्ल्या ट्रकवाल्यांच्यो अर्बन बँकेक धमक्यो। येवजणे आड आयल्यार बँकेचेर मोर्चो व्हरपाची शिटकावणी। 10-11 जुलयाक ट्रकवाल्यांच्यो बसका। आणि खेळात फिफा वर्ल्ड कप सेमीफायनलीत ब्राझीलाक जर्मनीचे खडेगांठ आव्हान। अर्जेंटिनाची नेदरलँडाकडेन झूज। ब्राझील जर्मनीचे मिनी फायनलीचे सगळ्याक वारे। खबरो विस्तारान। मायनिंग लीज लाचखोरीचे केशीत आरोपी प्रताप सिंग राणे आणि विश्वजीत राणे बापूय पुताक कोर्टान थाकाय दिल्या। दोगांचोय अंतरीम अटकपूर्व जामीन 21 जुलय मेरेन वाडयला। दोगांचे अटकपूर्व जामीन अर्जाचेर म्हापशेच्या सीबीआय कोर्टात 21 जुलयाक सुनावणी जातली। मंगळारा सुनावणेक कोर्टात फक्त विश्वजीत राणे आशिल्लो। प्रताप सिंग राणे आयलो ना। तपास यंत्रणेन जाप दिवंक आनीक वेळ मागिल्ल्यान कोर्टान सुनावणी फुडें धुकल्ल्या। मायनिंग लीज लाचखोरी प्रकरणात विरोधी पक्ष फुडारी प्रताप सिंह राणे आणि आमदार विश्वजीत राणेन घाल्ल्या अटकपूर्व जामीन अर्जाचेर सीबीआय कोर्टान मंगळारा सुनावणी घेतली। कोर्टान दोगांकय फुडली सुनावणी मेरेन अंतरीम थाकाय दिल्या। तपास यंत्रणेन जाप दिवंक वेळ मागिल्ल्यान सुनावणी फुडें धुकल्ल्या। तो मेरेन दोगांकूय अटक करूंक मेळची ना। फुडली सुनावणी 21 जुलयाक जातली। तो मेरेन जाप दिवची म्हूण कोर्टान एसआयटीक आदेश दिला। कोर्टान विश्वजीत राणेक ताचे विनवणे वयल्यान मुंबय वचपाक मान्यताय दिल्या, पूण ताका 3 दिसां भितर गोंयांत परत येवचो पडटलो। काढता तुम्ही कधी पळोवंक ना त्याचे काढता ना सर मातशें सांगा न्हू कितें काय हांव कांयच सांगूंक शकना कितें आतां सद्या हे मॅटर कितें जालें Public prosecutor asked for 4 days time to file a reply, and the court has kept the matter now on 21st July at 2:30, and that ad interim relief which was granted on 5th July has been continued. इतले मजगती परिकार सरकारान सुडाचे राजकारण चलयलां आणि राणेक टार्गेट करतात म्हूण एक्टिव्हिस्ट सुदीप तामणकार उलयलो। सगळ्यो नांवां सकट कोणी पळय जे इलिगल मायनिंग केला पळय तितल्या लोकांच्या सगळ्यो केसी, म्हणून आयज पर्यंत त्या केसींचेर एफआयआर करिनासतना एक कोण तरी स्टेटमेंट दिता आनी तेची सुमोटो कॉग्निजन्स घेता, अशें केन्नाच पयलीं घडोंक ना। हे खंय तरी एक ऑपोजिशनान पळय जे कोण एमएलए आहा तांकां खंय तरी टार्गेट करपाचो प्रयत्न जाता। हेच्या पयलीं इन्फॉर्मेशन एक्टा अंडर म्हायती लोकांक दिवपाक हे केले आनी ती आमी मागपाक परत फावटी मारता म्हणून आमचेरूच केसी घालून अरेस्ट करपाचो प्रयत्न जालो। पयलीं 2000 मनोहर पर्रीकारान केल्लो आनी आतां व्हडलीशी तेच्या कडसून आनीक बरी अपेक्षा पळोवपाची ना। हे अशें चालूच उरतले जो कोण पळय सरकाराच्या विरोधान राजकीय सूड घेवपाचो प्रयत्न चल्लेलो ह्या सरकारा कडसून। प्रुडंटा खातीर रिपोर्टर मुकेश कुमार आणि व्हिडिओ जर्नलिस्ट ओमकार फळारी। राण्याचेर लाचखोरीचे आरोप करपी भालचंद्र नायकाचे आनीक एक कर्म प्रुडंटाच्या हाताक लागला। सुप्रीम कोर्टान आपल्याक मायनिंग करपाक मान्यताय दिल्ली असो दावो भालचंद्रान केल्लो। प्रुडंटाक त्या निकालाची कॉपी मेळ्ळ्या। भालचंद्रान स्वता याचिका फाटी घेतिल्ली हे निकाला वयल्यान कळटा। नव्यान रितसर अर्ज करचो म्हूण सुप्रीम कोर्टान ताका सांगिल्ले। नायकान पर्ये 60 हजार मिलियन टन मीन काडले। खणीतल्या मिनाचो अदमास घेवंक खरें म्हळ्यार 1 किलो मीन काडल्यार पुरो। भालचंद्र नायक ह्या विधानाचेर ठाम आसा। I have applied for this and government has granted according to court order. प्रुडंटान भालचंद्र नायकाच्या प्रकरणात सुप्रीम कोर्टान दिल्लो आदेश अभ्यासलो। आदेशात सुप्रीम कोर्ट म्हणटा, कांय आर्ग्युमेंटां उपरांत याचिकादाराच्या आदवोगादांनी ही खासा याचिका फाटी घेवंक मान्यताय मागल्या। तशी गरज असल्यार राज्य सरकारा मुखार याचिकादारान अर्ज घालचो। अशे पद्धतीन अर्ज केल्यार कायद्यात बसता ते प्रमाण सरकार ताचेर विचार करतलो। ही खासा याचिका फाटी घेवंक कोर्ट अर्जदाराक मान्यताय दिता।
1996 सुप्रीम कोर्टान दिल्ल्या या आदेशांतल्यान भालचंद्र नायकान स्वता आपली याचिका फाटी घेतली म्हणून कळटा. हे प्रकरण कितें ते स्पष्ट जावचें म्हणून प्रुडंटान भालचंद्र नायकाक फोनार संपर्क केलो. विड्रॉ नाही केला मी. तो काय झालं होतं माहित आहे, सांगतो तुम्हाला. रवी गव्हर्नमेंटने मला मायनिंग लीज ग्रँट केलं होतं, रवी गव्हर्नमेंटने. आणि रवी गव्हर्नमेंटने ग्रँट केल्यानंतर त्याचे जे हे आहे ना डॉक्युमेंट, त्याच्यात कोणीतरी खोडाखोडी केली आणि खोडाखोडी केल्यामुळे मी सुप्रीम कोर्टापर्यंत पोहोचलो. आणि सुप्रीम कोर्टाने मला काय सांगितलं की अकॉर्डिंग टू लॉ यू डू ऑल फॉर्मॅलिटीज रिगार्डिंग मायनिंग लीज नसताना वट्ट 60 मिलियन टन मीन कशा काढले म्हणून प्रुडंटान भालचंद्र नायकाक विचारले. तो म्हणटा ताणे खणिल्ले ते लीज घेवपाचे प्रक्रियेत सॅम्पल घेऊन खणीतल्या मिनाचो अदमास घेवपाक म्हण. पण तुमच्याकडे लीज नव्हती, मग माल कुठून काढला तुम्ही? ऐका सांगतो तुम्हाला. लीज आणि प्रॉस्पेक्टिंग ह्याच्यात फरक आहे. आणि प्रॉस्पेक्टिंग साठी मी काम करत होतो त्यावेळी मला कोर्टाने सांगितलं होतं की तुम्ही लिगल प्रॉस्पेक्टिंग करा. तर लिगल प्रॉस्पेक्टिंग करताना मी 22 होल मारले होते आणि 22 होल 60 मीटर आणि त्याच्यातून तो 60,000 माल बाहेर आला होता. म्हणजे भालचंद्रान सॅम्पलाकूच 60,000 मिलियन टन मीन काढले. MMDR कायद्याप्रमाण खणीचे मिनाचो अदमास घेवंक 1 किलो मीन काढल्यार पुरो. चडांत चड 500 किलो मेरेन मीन सॅम्पल म्हणून काडूं येता. पूण भालचंद्र नायक स्वताच सांगता ताणे खंय खणीचे मिनाचो अदमास घेवंक म्हूण 60,000 टन मीन काढले. प्रुडंटा खातीर महेश गाडी. रेल्वेक सध्या प्रत्येक पॅसेंजराचेर किलोमिटरा फाटल्यान 23 पैसे लुकसाण जाता. 30 वर्सांत रेल्वेन 1.5 लाख कोटीचे 676 प्रकल्पाची घोषणा केली. फक्त 317 तडीक लागले. रेल्वे रुपया जोडटा, 94 पैसे मोडटा. हे वास्तव सांगत रेल्वे मंत्री गौडान मोदी सरकाराचो पयलो रेल्वे अर्थसंकल्प मांडलो. सेल फोन पोस्टांतल्यान टिकेटिंग जातले. थेट विदेशी गुंतवणूक आनी धर्मीक थळांनी तीर्थयात्रेक खासा ट्रेनीचो प्रस्तावय आसा. वाडयल्ल्या तिकेटींतल्यान रेल्वे 8,000 कोटी जोडटली. गोवा मुंबई फास्ट ट्रेनीची अर्थसंकल्पात घोषणा केल्या. High speed for existing trains will be achieved by upgrading the present network. Hence, an effort will be made to increase the speed of trains to 160 to 200 km per hour. The identified sectors are Delhi Agra, Delhi Chandigarh, Delhi Kanpur, Nagpur Bilaspur, Mysore Bangalore Chennai, Goa Mumbai. Passenger fares were kept lower than costs, thus causing loss in the passenger train operations. This loss kept on increasing from 10 paisa per passenger per kilometer in 2000-2001 to 23 paisa in 2012-13. In the last 30 years, as many as 676 projects were sanctioned worth rupees 1,57,883 crore. Of this, only 317 projects could be completed and 359 projects remain to be completed, which will now require as much as 1,82,000 crore. This fare revision will bring Indian Railways an additional revenue of rupees 8,000 crore. However, need more than 9 lakh crores. However, need 9 more crore to complete the Diamond Quadrilateral network and about rupees 60,000 crore for introducing one bullet train alone. Railway PSUs have done very well and are financially sound. I propose to bring investable surplus funds of railway PSUs in the infrastructure projects of railways, private investment in railway infrastructure, domestic as well as foreign. It is domestic as well as foreign direct investment. Ministry of Railways is seeking the cabinet approval to allow FDI in railway sector. Implies that we spend 94 paisa out of every rupee earned, leaving 6 paisa only as surplus. This surplus, apart from being meager, is continuously on decline due to non-revision of fare. Railway reservation system will be revamped into next generation e-ticketing system. Ticket booking through mobile phones and through post offices will be popularized. We will improve the system capabilities in e-ticketing. Indian Railway is on its way to fulfill that long cherished dream. I propose bullet trains by starting off with an early identified Mumbai-Ahmedabad sector. ह्या रेल्वे बजेटाचेर GCCI आणि काँग्रेसीन प्रतिक्रिया दिल्या. आज जे बजेट जे जाला पळय रेल बजेट
हातून कांयच युनीक आनी कांयच नवेंच हांच्यांनी केल्लें ना. ज्या तरेन हांच्यांनी मार्केटींग केल्लें इलेक्शना पयलीं, नमो नमो आमी नमो आयल्यार हें करतले तें करतले, इंडियेच्या लोकांक आनी गोंयच्या लोकांक आशा आशिल्ली की बरेंच कितें तरी जातलें म्हणून, अच्छे दिन येतले म्हणून. पूण ह्या बजेटीन अच्छे दिन अशें सारकें कांयच ना. दीस रेल्वे बजेट इज नथींग बट अ टोटल बँकरप्ट बजेट. If all these assurances which have been made are implemented in its right earnest, we are sure that this budget would be one of the turning future for the railways, and the railways would emerge as one of the largest and the best managed undertakings in the world. Goa Chamber of Commerce therefore welcomes this budget, being a very progressive one and a modern looking one. Bureau Report, Prudent. घेऊया एक विराम.